तुमकां आवडीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. देवाकू चोरकी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोदवेदार देवा बापा आमी तुका तुझी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका मानिता तुझ्या दोर वैभवापासून आमी तुका दिवासा Deva Bapace moime Gesù Cristo et nostro povir et nostro somir et nostro morto प्रार्थूया. ह्याच्या मिसाचें तेसांव दिनवासनेच्या मनान भेटयता
आयझॅक विएगस आनी ताची फामील. तेच परी वाडदिसा सुमयार आपल्या पासत मागूंक लायता मारिया लुड्डिना आफोन्सो. पोसरें बाट ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता माफाल्दा फेर्नांडीस, लिआंव विएगस, मेरी फेर्नांडीस, मॅक्सी विएगस, आग्नेलो विएगस, मानेल विएगस, फ्रांसीस विएगस, झेवियर आल्मेडा आनी विन्संट विएगस. आयच्या दिसाक जायते जाणां आपलो वाडदीस समारंभतात, लग्नाचें वार्षिक वरोस वो हेर समारंभ करतात. तांचोय उगडास करुया, तांच्याय पासत मागुया. जायते जाणां पिडेंत कश्टावतात, हॉस्पिटलांत आसात वो घरा लागीं आसात. जायते जाणां ऑपरेशनाक वेचीं आसात, तांचोय उगडास करुया, तांच्याय पासत मागुया. देवान आपल्या काकलुतीन ह्या वर्साक आमकां फावो तितलो पावस दिवं म्हूण त्या पासतूय मागुया. ह्या वेळार रोगेपणान तुमच्यो गरजो, तुमची मागणी देवा फुड्यान घालात. सर्वेस्परा देवा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. तुज्या भावार्थ्यांक संतोशान भर. अशें पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें सोडयल्लीं सासणाचें सूख भोगूंक पावूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाकारियासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जा, जेरुजाल्याचे दुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पळय तुजो राजा तुजेशी येता, तो प्रमाणीक आनी जैतिवंत, तो बोलो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार मुणगे गाडवाचे कोचारेचेर बसून येता. एफ्रेमाच्यो गाडयो आनी जेरुजाल्याचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचो दोंडो तो मोडटलो, राष्ट्रांक शांती परगडटलो. ताचें सोमराज एका दोर्यातावन दुसऱ्या दोर्यापर्यंत आनी नदीचे देगेतावन प्रितुमेवेल्या शिमापर्यंत पावतले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब देवा म्हज्या राजा, सदाकाल तुजें नांव वाखणटां. हें स्तोत्र आमी हे पुरी गावया. 3, 4. अनेक पाडी गाऊया. देवा मोच्या राजा, सदाका तुझे नाव वाखाणटा. देवा मोच्या राजा, हांव तुजी वडवीक गायता. सदाकाल तुजें नांव वाखणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता. तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब. देवा मोच्या राजा, सदाकाल तुझे नाव वाखाणटा. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट्ट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. देवा मोच्या राजा,
दोच लायन तें सोगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे बोग तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजों आनी तुजी पदवी पोरगोट करूं. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वखाणटा. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सोगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सोकला पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुल्मान चेपलोल्यांक तो नीट उबीं करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाळ तुजें नांव वखाणटा. आयक्यून पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचें जिवीत कुडीच्या वोदोवण्या पोरमणें न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवन केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केला, तोच तुमचे सवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवन करतलो. म्हणटोच बाबा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता प्रमाणें आमी जिवचें म्हूण आमकां मासा रोगताताय कायदो ना. मासा रोगता प्रमाणें जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कन्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. उदकाराक सगळीं उबी रावया. बापा स्वर्गीच्या आनी प्रितुमेच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा. पुताक कोणूच वळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बगोर एकलोच पूत. ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजीशी येत. हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भयणी भावानो, मनशा कुळाचेर एक धांवती नदर मारुया. आख्खे मनीसकूड वावरान गूल जाल्लें आसा. नातोर पळयात आमची ल्हान भुरगीं ती शिकतात, शाळेक वेतात, शाळेक सान आयल्या उपरांत घोडये ट्युशनाक वेतात वा कसलेय तरी कोचिंग क्लासीसाक वेतात. तांकां फ्री टायम म्हणलेलो आसा जाल्यार मोबायलाचेर तांकां विसव मेळटा काय. आमच्या तरणाट्यांचेर नदर मारुया. आमची तरणाटीं शिकतात, करियर करूंक सोदतात आनी ह्या पासत कितें जातात ते आपल्याच्या जिवितांत करतात. आनीक ती विसव घेतात काय. फ्री टायम आसा तेन्ना ती मोबायलाचेर. आमची वाडलोल्यांचेर नदर मारुया. ती कामाक वेतात, कामाक सून येतात, कांसार जातात, कुटुंबाची तोरे चिंततात आनी ह्या पासत जायती मेहनत करतात, जायते दुडू एकठांय करतात. फ्री टायम तांकां आसा काय. ती मोबायलाचेर. जाणट्यांचेर नदर मारुया. जायतीं जाणां रिटायर जाल्यात, घारां आसतात, ग्रँड चिल्ड्रन तांकां आसतात न्हू, धाकटीं भुरगीं आपल्या पुता धुवांची, तांची काळजी घेतात. आपणाचें कितें करचें आसा, सोशल सर्वीस न्हू, आतां तीं उठ्ठात आनी वावर करतात तरेकवार भासांचो. तांकां फ्री टायम आसा काय जाल्यार तिवूय आतां दिसतात मोबायलाचेर. मोगाच्या इश्टानो, असलो आमचो सुंदर भासताना दिसा दिसपट्टी जेन्ना उठ्ठात, कामाक वेतात, परत येतात, कांसार आमी जातात, विसव घेवंक आमकां संदी मेळटा काय. तरी आसतना कोणूय केन्नाय म्हणत इट्स टायम टू टेक अ वेकेशन न्हू, सुट्ट्यांची गरज आहा, पिकनीक करुया, हुंया मौजेन सारुया, दीस येवया, थंयसर वचोनूय आमी पळयता जाम जातात येता. वेकेशनाक गेल्लीं जावं एकटो वयतलो वो एज अ फॅमिली वयतलीं वो इश्टां बारा वयतलीं, परत येतलीं वावराक लागतलीं, थोडोच खीण, परत म्हणटलीं वाज येयलो, बेजार येयलो, आतां कितें. असल्या संदर्भांत जेन्ना आमी जियेता आसतना मोगाच्या इश्टानो, जेजू आज आमकां उलो करता. आपल्या सुरशी येयात, खरो विसव हांव तुमकां दितां. आनी हीच मॅसेज आयच्या तिनूय वाचपांनी आमी बेस बरी मांडलोली पळयता. आयच्या पयल्या वाचपाचेर नदर मारुया. झकारियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप, तांचो संदर्भ समजून घेवया. इस्रायल परजा निर्वासांत बाबिलोनांत सान आयलोली आनी थंयसर तांचें देव मंदीर आसूंक ना, कारण ताचें निसणटण केल्लें बाबिलोनाक वेचे आदीं. आनी असल्या वेळार ती देव मंदीर बांदूंक म्हणून फुडें सरतात, पूण तांचे मदें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आसतात आनी ते म्हणटात देव मंदीर बांदून जावचें ना. वावर तसोच सांडटात आनी असल्या वेळार निराशेपणान तीं जियेतात, वाज येयल्या जिवाची अशें म्हणून तीं जियेतात. आनी अशें आसतना तांचे सरभोंवती दुसरे राजा आशिल्ले, दुसरीं राज्यां आशिल्लीं, ते लोक हांकां पिडापिडी दितले. कित्याक आमचो देव ना, ही अचूक जाली, किरकोळ बिस्ती. आनी वाजेन जियेता आसतना, शांती सोदता आसतना देवाचें उतर झकारियास प्रवाद्याक येता आनी तो ताका सांगता, आपल्या पोरचेक सांग, कांय वेळान तुमकां शांती मेळटली, कांय वेळान तुमकां न्हीद मेळटली, कांय वेळान तुमकां संतोश मेळटलो. 450 वर्सां उपरांत जेजू जल्माक येता आनी थंयसर हें बाकीत केल्लें तें जेजू आपल्या उदेशी शार्तीक पावयता आनी शुभ वर्तमानांत आमी पावता. हाच्या शुभ वर्तमानांत तोच जेजू म्हणटा, तुमकां शांती समाधान हांव दितां, म्हजे सरशीं येयात आनी विसव घेयात. हाच्या शुभ वर्तमानाचीं उतरां. मोगाच्या इश्टानो, हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे कडच्यान शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. म्हणटच आमचें जें जू आसा तें काडून सायडीन दवरून जेजू सांगता आपलें जू आमचेर घेवचें आनी ह्या उद्देशी आमी कितें तरी शिकचें,
शांती समाधान जावं, कारण कोरी शांती समाधान जेजू कडच्यान आमकां मेळटा. जेन्ना जेजूंत आमी विसव घेता तेन्नाच आमकां मेळटा. आनी आज पासत ताचे पयलीं आमी पळयता जेजू म्हणटा तो बापाक दिन वाजता, कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूट ल्हानाक साद्या मनशाक ताणें उक्ते केल्यात, न्हय जाणाराक. आनी कित्याक पासत अशें म्हणटा काय, कारण जेन्ना जाणार आपल्या बुद्दींतल्यान उलयता, आपल्यो जाणवायो सांगता, तेन्ना कोण कितें सांगूंक सोदता तें आयकोंक सोदिना, तांचेर परो घालता, बेपरवा करता. आनी असल्या वेळार प्रायड ताच्या जिवितांत येता. आपूण सगळें जाणा, दुसरो कितें म्हाका सांगतलो. आनी ह्या पासत जेजू दिनवासता, कारण ही जाणवाय सुर्गीच्या राजाची साद्या मनशाक ताणें म्हज्या आनी तुज्या असल्या सगळें उक्ती केल्या, न्हय जाणाराक. म्हणटच आमकां ल्हानवीक जावंक एक उलो आसा. जाल्यार मोगाच्या इश्टानो, जें जूं आमी आमचेर घेतल्या जेजूचें, आनी दुसरें जें जूं आसा तें कसलें जूं, हाचेर उलोवन भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरयल्ले आपले चिटीन तांकां सांगता. 2 जुवांची थंयसर खबर केल्ली आमकां दिसून येता. एक आसा संवसारी जूं, जें सगळें संवसारी वोंडावण्यांनी भरलोलें, आनी एक आसा आत्म्याचें जूं, जें देवाचें जूं. आतां हें संवसारी जूं हें सांगचें संदर्भ कितें. रोमी लोक रावतालो थंयसर तरेकवार भासांचो दुसरोय लोक आसलो, पेगन्स, जेंटायल्स. तो एका देवाक मानिनासलो पूण कुड्ड्या देवाक मानतालो. आनी असलो हो लोक सगळ्या संवसारी भोंडावण्याक बुल्ल जाल्लो. आनी अशें करता आसतना तांचे लागीं जायते दुडो आसले, जाणवाय आशिल्ली, पूण खरो देवाचेर तांचो विसर पडलेलो. खऱ्या देवाक ती माननासली. आनी असल्या मनशां मदें क्रिस्ती लोक थंयसर आशिल्लो. सो त्या लोकांक भाग्यवंत पावलो बरोवन सांगता, हे जुवा मदें अंतर करूंक शिकात. जें जू संवसाराचें, सगळें संवसाराचें वायट, वो व्हड व्हड वस्तू ज्यो कांय खाडाच्यो तुका वयर धरतल्यो, कांय खिणान त्यो नाच जातल्यो. पूण नदर दवरया म्हणटा सासणीक जिविताचेर, आत्म्याच्या जुवांचेर. कारण आत्म्याचें जूं सासणीक हें आमकां देवा कडच्यान मेळटा. आनी हो आत्मो जरी तर सासणाक वयर देवा लागीं एकठांय जातलो जाल्यार सासणीक जूं आमचेर घेवंक तो आमकां उलो करता. तर मोगाच्या इश्टानो, हेच्या ह्या वाचपाचेर नियाळ करून जेजू आमकां खरो विसव दिवंक सोदता म्हूण आयकून आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवया. हेच्या दिसा हांव म्हणटलों, आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. सगळ्यांच्या जिवितान ही 2 जुवां आसतलींच, एक संवसारी जूं आनी एक आत्मीक जूं. आमच्या जिवितान नियाळ करुया. आमच्या जिवितान खंयचें जूं आमचेर आमी घेवन भोंवता आनी खंयचें जूं आमी सायडीन काडून दवरलां, आत्मीक जूं वो संवसारीक जूं. कारण संवसारीक जुवां जो जायते फावटी आमी म्हणटले वा चिंततले, जायतो वावर करून ह्या संवसारांत आमी पयशे एकठांय करतले, नामना जोडटले, पूण आखरेक सगळें हांगासर सोडून आमी वेता. जेन्ना मरता ते हांगासर ह्या संवसारांतूच सोडून वेता. म्हणटच कितें आमकां फायदो जाता काय. इतली कोश्ट मेहनत काडून इतलीं वर्सां सगळें ह्या संवसारांत करून खुशालकाये फाटल्यान भोंवून आखरेक आमकां जरी तर सारकें जूं मेळना जाल्यार, सारकी खुशालकाय, सारको विसव मेळना जाल्यार, दुसरे वाटेन आमकां आसा आमचें आत्मीक जूं. आतां आत्मीक जूं मेळटलें जाल्यार आमी मागण्यांत वेळ सारची गरज. कारण जेजू आमकां हें सासणीक जिवीत दिवंक बासयता. सुर्गेचो इनाम सासणीक विसव आनी आतां ह्या संवसारांत पासून विसव. आनी हो घेता आसतना घडये ह्या संवसारांत घडये आमकां खरो विसव मेळचो ना. कोश्ट दुमाडो जरी तर आमकां तर आसतलोच, पूण हातून पासून शांती आमच्या जिवितांत आसतली म्हूण जेजू आमकां सांगता. कारण तो आमकां शांती दितलो. आनी हें जूं आमचेर घेवंक आमी जेजू लागीं शिकूंक जाय. जूं आमचेर घेतले जाल्यार आमकां आमच्या आदारान वा आमच्या बोडाचेर पातयेवन रावंक जावचें ना. कारण आमकां आत्मीक गरजांक आत्मीक आशिर्वाद जाय, आत्मीक बळ जाय, तें आमकां फकत जेजूच्यान दिवंक जाता. मागीर जावं ते मिसाचे बेटेक येवन
जावं पवित्र संस्कारा मुखार जावं आमची खासगी मागणी करतना. तर मोगाच्या इश्टानो, हेच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना कांय वेळान तोच जेजू ह्या आल्तार येतलो जो आमकां आपलें आत्मीक जूं दिवंक सोदता, जाचे उद्देशी आमकां सासणीक जिवीत मेळटा. बरो तो निर्णय करूंक तोच आमकां कृपा दिवूं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यान मागुया. सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीत सांबावलो. आंगार मरयेतान संभलावो. ताणें कोस सुचले, ताका क्रुसार जोडलो, तमेलो आनी ताका आनी बेलो. तो मेल्ल्यामध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला. तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची उंचवी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भक्षण कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्याच आमच्या भावार्थांतल्यान उपजल्ली कांय आमची मागणी ह्या वेळार जेजू फुड्यान दवरुया. आमचो पाप साहेब लियो सगळे बिस्म यादनीक आनी धार्मीक जेजूच्या खोल एकचारान जिवंक आनी देवाचे पोरजेक चलयतना आव्हानां आडकोली वेल्यार जेजून तांणी विसव सोदूं म्हूण बापा लागीं मागुया. राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करतना देवाच्यो आज्ञा सांबाळूं म्हूण आनी सगळ्या मनशाचे होक राखूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे क्रिस्ती कुटुंब मागण्या देवाच्या उतरां आनी संस्कारा वरवीं जेजूक चिटकून रावन म्हूण आनी कुटुंबीक जिविताचेर मोडा येतात तेन्ना जेजूचेर आपलो भावार्थ ओकोंड सांबाळूं म्हूण बापा लागीं मागुया. भाग्यवंत पेद्रू दोन दुताचे संस्थेच्या वावरा उद्देशी यादनिकी आनी धार्मीक जिविताक आपली आकारणी करतल्यांक फावो तो दुडवाचो आदार मेळूंक म्हूण आनी आमी सगल्यांनी उदार मनान ह्या वावराक पाठिंबो दिवंक आमकांय कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव दयाळ बापा, खालतेपणी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या फुड्यान आपली मागणी दवरल्यान तुजे काकलुतीन आनी इच्छे प्रमाणे ती आमकां फावो करून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
पेठोवणेक आमी गायन गावुया सी 30 उंड्या आनी सोऱ्या बोरी पान 40 C39 पेज 45. म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान. चोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ती बोली आमकां नितळ करूं आनी दिसान दीस सुर्गेच्या जिविताक आमकां पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूं या. होय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सोर्गींचीं. देखून सोर्व देवदूतां आनी सांतां भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून
हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालच घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसोणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पावार्थाचो कूट सोम्या तुझे मरण आमी समोर आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खालस पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे मायज सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोतवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तळण्याक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओंत्रेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवट ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या हातून दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या शेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण तूं तर मात उलय, म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या गाडजान शेवताना गायन गावया. परमेश्वर म्हाका चोरयता. D35 पान 6. D35 पेज 66. तुझी चोर बोना, तुय म्हाका
आतां आमची सेकंड कलेक्शन जातली. सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा येद्या वर्त्या धेण्यांनी तुवें आमकां बोल्लाय तर तारुणाचो फोड आमकां भोगूंक मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. ह्या मिसाची मांडावळ करतल्यांक सगल्यांक आमी खाड जाणटावन देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 94,040 रुपीज. वेनिसडे कलेक्शन 9,290 रुपीज. फ्रायडे कलेक्शन 17,109 रुपीज. कलेक्शन फॉर बायडा चॅपल चिचिनी 6,30,910. तुमकां सगल्यांक खाड जाणटावन देव बरें करूं म्हणटा. आज सेकंड कलेक्शन जालां तें कम्युनिटी सेंटरा पासत. तुमच्या उदारपणा पासत देव बरें करूं. आज कॅटेकिस्टांक जमात आसतली सकाळीं 9:15 मिसा उपरांत. जुलायाचे 6 फाल्यां पेपिसीक जमात 6:30 वाजता. जुलायाचे 7 मंगळार दीस भावार्थाचे आकर्शकांची मुळावी आकारणी सांजे 6 ते 8:30 वाजता तें निमणें सेशन जातलें. जुलायचे 10 शुक्रार दीस मीस सांजे 6:30 वाजता उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन एंड लेईंग ऑफ हँड्स. आमच्या गांवची तरणाटी ही आख्खी मांडावळ सांबाळटली. उपकार करून मागता सगळ्या तरणाट्यांनी हाजीर जावचें आनी आमकां आदार करचो. जुलायाचे 11 सिनियर सिटिझन्सांक मिटींग सांजे 4:30 वाजता. तेच परी त्याच दिसा पॅरीश वुमन सेल घडून हाडटा नो युअर रायट्स, सेक्युअर युअर फ्युचर लिगल अवेरनेस प्रोग्राम बाय ॲडवोकेट क्लेटा लॉरेन्सो 4 वरांचेर सांजेच्या. फुडल्या आयताराक पॅरीश यूथ मिटींग सकाळीं 9 वाजता म्हणटूच सगळ्या तरणाट्यांनी थंयसर हाजीर जावचें म्हूण मागता. आनीक पॅरीश यूथ घडून हाडटा इंट्रा पॅरीश टोर्नामेंट सकाळीं 10:30 मीस जाले उपरांत म्हणजे 11:30 वाजता तो सुरू जातलो. सगळ्या तरणाट्यांनी तुमच्यो टिमी घालच्यो आनी तुमची उमेद दाखोवची. लोकांनी तांकां उमेद दिवची आनी धाडची. अदी करून आवय बापायनी तुमी धाडटली म्हूण आमी रावता. पोरजोड मॅगझीन उजवाडाक येता आगोस्ताचे 21 तारखेर 21 ऑगस्ट. तुमचे ॲडवर्टिजमेंट्स, आर्टिकल्स, पोएट्रीज, बर्थडे विशीज आनी दुसरे ॲडवर्टिजमेंट्स दिवंक मागता. अपील्स व्हरूंक तुमकां उलो मारता. आमच्या ऑफिसांत येवन तें व्हरचें आनी सबमिशनाक लास्ट डेट जातली ऑगस्टाची 10 तारीख. पेन्जिम डिनरीक घडून हाडटात सिक्रेट लिटर्जी आनी लिटर्जिकल म्युजीक सेमिनार 9 तारखेर सुरू जातलो. हाची 10 सेशनां आसतलीं. सांताक्रूज ह्या फिरगोचेन तांच्या हॉलांत जातलें आनीक सांजेच्या 6:30 ते 8:30 वाजता. एक उलो आसा सगळे जी कोण खोयराक आसात ताणें सगल्यांनी वेचें हांगासर आनीक जी कोण खोयराक जॉयन जावंक सोदतात तांणी वेचें. आतां वचोंक सोदतात तांणी सगल्यांनी नांवां ऑफिसांत नाजाल्यार म्हजे लागीं हाडून दिवचें म्हणून मागता. खोयर मेंबर्सांक कंपल्सरी कोर्स. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक
1:30 वरांचे सकाळीं गाडी बोडये दोंदरे. सिनियर सिटीजन्स 8 वाजता, कॅटिकिस्ट 9:15 वाजता, सांतिस्मो वयताले 10:30 वाजता, वुमन सेल 5:30 वाजता. ह्या सुमाराक आमकां डोनेशन मेवलां. फ्रँकी फेर्नांडीस, जिलाले मोरोड 10,000 रुपया. देवान तुजेर सुबार आशिर्वाद घालूं आनी देव बरें करूं म्हणटा. निमणो आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. अनेक सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात सोम्याचें शुभ वर्तमान परगटात. देवाचे उपकार मागणे सान मिगेलीक सामिगे महाबोडव्या लढाईच्या दिसाचो आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणा मोडातली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दोगी देव म्हूण आमी खालतेपणी मागतां. आनी तूं सुरकेच्या बलबराच्या पुरा. देवाचे पुतळे सैतानाक आनी सगळ्या कोड्यावतल्यान हेमपणान लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक झळपतात. आमीन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. F17 पवित्र बेट मिसाची पान 9 आणि 3. F17 पेज 93.